Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जनता पक्षाचे जे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे एक अलग व्यासपीठाचेर चढले मनाक खंय तरी वायट दिसले, परंतु एक बरी गोष्ट आसा की त्या खंयच्याच कार्यकर्त्यान अजून पर्यंत पक्ष सोडलेलो ना आणि ते एक स्वतंत्र एक कॅन्डिडेट दिवचो, लोकल म्हणून एक कॅन्डिडेट दिवचो अशी त्यांची मागणी आसा. म्हाजो फक्त ह्या कार्यकर्त्यांक एकच प्रश्न आसा, म्हणजे लोकल हो जर विषय घेतलो आमी जाल्यार राजन हो लोकल जाता काय? तेजो जल्म जरी हय आसलो तरी तेजी सगळी कर्मभूमी जी आसा ही मडगांवान जाली आणि तेजो तसो पेडण्याच्या सामाजिक कार्यान आज पर्यंत काय तसं गेले 6 महिने जर सोडले जाल्यार तेच्या फाटी काय तेचो पेडण्याच्या सामाजिक कार्यान किंवा एखाद्या राजकीय पक्षा बरोबर कसलोच तेचो संबंध ना. नुसतो खंय तरी कोण तरी पयशे मोडटा म्हणून तेच्या फाटल्यान न जाता. भारतीय जनता पक्षाच्या मेन विचारा बरोबर ते येवचे. 4.5 वर्सां म्हणून आमी ह्या भारतीय जनता पक्षाचे जर सरकार ह्या गोंय राज्याचेर जर आसा तर ते बाबू आजगांवकर यांच्या सपोर्टा खातीरच आसा. जेन्ना इलेक्शन जाल्लेले 2017चे इलेक्शन जाल्ले तेन्ना भारतीय जनता पक्षाक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळोन नासलेली, परंतु तेन्ना जेवता भारतीय जनता पक्षाचे नेते स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी जेन्ना तांकां उलो मारलो तेन्ना हे लोक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घडोवच्या खातीर येयले. आमी कार्यकर्त्यांनी हे लक्षात दवरपाक जाय, ज्या मनशान आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घडयले त्या मनशाक दुखोवप ना. भारतीय जनता पक्षाचो इतिहास असो आसा की ते उमेदवार न बघता ते पक्षा फाटल्यान रावतात. कमळ ही निशाणी. आणि आयच्या घडीचा विचार जर केलो तर आमकां पक्षानं क्लियर सांगलेलें आसा की आमचो उमेदवार जो ह्या आसतलो भारतीय जनता पक्षाचो तो बाबू आजगांवकर आसतलो आणि आमी सगळ्यांनी एक संघ आणि एकवटीन रावन आमच्या दिल्लेल्या उमेदवाराक निवडून हाडपाचें आमची कर्तव्य आसतलें.